वास्को चिल्ड्रन पार्कान फूड कोर्टाचें काम चालू आहा अशें एक्टिविस्ट नझीर खानाचें म्हणणें आहा. सुप्रीम कोर्टाची तशी हायकोर्टाची ऑर्ड आहा की जिंगा भुरग्यांची खेळपाची सुवात आहा थिंगा कसलेंच कन्स्ट्रक्शन येवं शकना. हे बाबतींत त्यांनी मुन्सिपाल्टीक शिटकावणी दिली की जर मुन्सिपाल्टी हे बेगीन काम बंद करना जाल्यार आपूण कोर्टान वयतलो अशेंय त्यांनी सांगलां. सगळे जाणा की वास्कोन आमचे 2 चिल्ड्रन पार्क असले. वन इज चिल्ड्रन पार्क अँड वन इज टोटली गार्डन विथ अ ग्रीनरी. आज एक गार्डन आम्ही धाकटेपणान पळयता, आमचे धाकटेपणान आम्ही हिंगा खेळटाले, टाइम वेस्ट करताले, सगळे बरे जाताले. म्हणजे एक 2 वस्तू आमचे कडेन असले वास्को तर असे काबार झाला. सगळे सायडीन एक एमपीटी काबार करपा लागला, एक जिंदाल काबार करपा लागला आणि एक काबार. आता कितें उरला पळय ते भुरग्यांक कितें खेळपाची वस्तू आयज आमचे पॉलिटिशियन काबार करपा लागला, आमची म्युन्सिपाल्टी करपा लागला. कितें आयज हिंगा कारण येवपाचें कारण कितें आसा की आयज हिंगा एक स्ट्रक्चर बांदपा लागला and that is I heard that is a food court hinga te structure kashe banta. It is a open space and it is the playground of the children park आणि हायकोर्टाचे ऑर्डर असा की एनी ओपन स्पेस ऑफ गार्डन कॅनॉट बी युटिलाइज. माझ्याकडे हायकोर्टाची ऑर्डर असा आणि जज सोनकान इम्प्लिमेंट केला आणि म्युन्सिपाल्टी आणि एनी ऑथॉरिटी ऑर्डर दिला की एनी ओपन स्पेस ऑफ द प्रायव्हेट प्रॉपर्टी ऑल्सो म्युन्सिपाल्टी हॅव राईट, एनी डिपार्टमेंट हॅड टू एनक्रोच दॅट अँड युटिलाइज फॉर द ओपन स्पेस अँड फॉर द पब्लिक. आयज आमचे पब्लिक प्रॉपर्टीचे यांच्यानी फूड कोर्ट घालपा लागला. अरे फूड कोर्ट घाला तुम्ही, आमका प्रॉब्लेम ना. आज म्युन्सिपाल्टीचे कितले प्लेस वेकंट पडलेला. ते सिग्नेचर प्रोजेक्ट आज कितले वर्सां झाले, 12 वर्सां झाले. ते थिंगा व्हरा मरे, शिफ्ट करा मरे. म्युन्सिपाल्टी गार्डन आहे कित्याक, पब्लिकाचे प्लेसीन कित्याक, भुरगे खेळटा थिंगा कित्याक ऑब्स्ट्रक्शन. आणि ते ऑपोजिट टू गार्डन पळयला थिंगा बी केला. ते तर हांव सेकंडरी घेतलो. आता घेना हांव हेजेच उलयता. हांकां परमिशन कोण दिला? एनी स्ट्रक्चर बांदपाक परमिशन जाय पडटा पीडीएचे. वेदर म्युन्सिपाल्टी हॅव टेकन द परमिशन असून बी कांय जावचें ना. बिकॉज नेक्स्ट आय एम गोइंग टू फायल द कंप्लेंट or I'll file a PL against this municipality for giving a structure in the playground. काउन्सिलर सीपी आणि आमचे लोकल काउन्सिलर असा तेका सांगपा पळयता हे तुका दिश्टी पडना, हे कितें चल्ला ते दिश्टी पडना. भुरग्यांचे तुम्ही खेळपाचे ग्राउंडाक तुम्ही पुरा सत्यानाश करपाक लागला. आमकां दवरा, कितें तरी दवरा. पयली बार आमकां ग्राउंड ना, आमकां खंय पार्किंग ना, आमकां हॅपनिंग काय ना. आणि खंय आसा ते बी तुम्ही डेव्हलप करपाचे सोडून तुम्ही कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी करता, विच इज अगेन्स्ट अँड यू आर कंडेमनिंग ऑफ द हाय कोर्ट. आयज म्युन्सिपाल्टी कंडेम करपा लागला ऑर्डराचे आणि तेजेर हांव एक्शन घेतलो. आय विल फायल अ PIL इफ म्युन्सिपाल्टी डजंट टेक स्टेप विदिन 15 days. आणि हांव म्युन्सिपल आमचे वास्को एका मुर्मुगांक वास्को एका MLA सांगपा पळयता, तुका दिश्टी पडना हे, तू म्हणटा डेव्हलपमेंट. कितें डेव्हलपमेंट? स्वतंत्र पात उडयता तू, FLs गोम्स उडयता, कितें आसा ते भुरग्यांची हे बी उडयता. कितें तरी मातशें तरी वास्कोकारांक तुम्ही यू आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल, यू हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. फक्त तुम्ही सांगता तसे तुम्ही नाचता म्हणजे तुमका कांयच उडू ना. तुम्ही स्टेप डाऊन करा मरे. लेट समबडी हू इज इंटरेस्टेड इन डुईंग समथिंग फॉर वास्को त्यांना काम करून दी. आज कितले फिश मार्केट बांधला तुम्ही, फिश मार्केटाची वयर तुम्ही फूड कोर्ट घाला मरे. सिग्नेचर प्रोजेक्ट असा 12 वर्सां बंद झाला, थिंगा घाला मरे. कितले प्लेसेस आसा म्युन्सिपाल्टीचे, तुम्ही भुरगे खंय खेळटा थिंगाच तुम्ही हे हाडटा, डिस्ट्रक्शन हाडटा. इज अ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड. आयज फाल्यां फूड कोर्ट जाल्या, हिंगा वेस्टेज जातले, हिंगा ड्रेनेज जाय पडटले. कोण रिस्पॉन्सिबल? हिंगा भुरगे खेळटा तांकां वास येवचो ना. सो हांव ऑथॉरिटीक सांगता, म्युन्सिपाल्टीक सांगता, हांव तुमकां 15 दीस दिता. 15 दिसान तुम्ही हे बंद करपाचे, नाजाल्यार आय विल गो टू द हाय कोर्ट अँड आय गेट अ स्टे ऑर्डर फॉर दीस. तुम्ही आणि कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पळय तेन प्लीज बिवेर रावपा जाय की तुवें काम स्टॉप करपाक, नाजाल्यार तुका लॉसान येतलो तूं. प्लीज अँड थँक्यू.
नजीर बाब की कंप्लेंट बी फायल केला तुम्ही? कंप्लेंट ना फाय आता हांवें कितें केलां पयलीं कोर्टाचे सगळे हायकोर्टाचे बी जजमेंट काडला. इट इज बॉम्बे हायकोर्ट, यूपी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट हाडला हांवें. एनी ground, any open space, any park cannot be utilized as a commercial activity. That is a Supreme Court verdict is there, and I am fighting for this. I am fighting for the ground also, and I will do that. He will be the only.